हँड्स ऑफ नितीनजी गडकरी आणि मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकरांच्या हस्ते ह्या ब्रिजाची इनॉग्रेशन 27 तारखे बरोबर 7:30 वरांचेर आमी ब्रिजार करतले सांजे. 29 तारखे सकाळच्यान हो ब्रिज आमी लोकां खातीर ओपन करतले. आमचें जें मेन फंक्शन आसा तें फंक्शन माननीय मुख्यमंत्री आनी नितीनजीच्या हातान आमी सेंटराक करतले, म्हणजे सेंटर ऑफ द पॉयंट जो आसा आमचो ब्रिजाचो थंय करतले. आनी त्या खातीर लोकांक थंय येवपा खातीर दुसरे दीस पर्यंत आमी तो लोकां खातीर ओपन दवरतले. आनी लोकांनी थंय येवन जाय जाल्यार दुसरे दीस पर्यंत वयतले, त्या नंतर लोकांक तो बंद आसतलो. जवळ जवळ 40% ते 50% ट्रॅफिक हाज्या वयल्यान वचपा सारको हो पूल आसा. म्हणजे डायरेक्ट जे ट्रॅफिक म्हापशा साकून मडगांव नाल्यार फोंडा नाल्यार वास्को वता ते 50% ट्रॅफिक ह्या पुला वयल्यान वतलें. आनी ताका लागून पणजे शहराकय भरपूर मोकळो स्वास घेवपाक परत एकदां मेळटलो. 26 तारखेक जो आमचो पणजे शहरांतलो सगळ्यांत हायेस्ट आमचो हॉयस्टेड फ्लॅग म्हणजे 100 फूट फ्लॅग तो आमी 26 तारखेक आमच्या प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्यान हॉयस्ट करतले. आमचे माननीय चेअरमॅन दीपक बाब पावसकर आणि GSIDCचे सगळे आमचे वांगडी हांच्या साक्षीन